नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. सफाई कामगारांचो वाद मिटोवंक महापौर आनी युनियनाची वाटाघाटी खातीर पणजे राती मेरेन चल्ली बसका. कामगार फुडाऱ्यांक जेलींतल्यान सोडले तरी संप आशिल्लो चालूच. शारांत पडिल्ल्यो कोयराच्यो राशी, घरांतलो कोयर उखलपूय जाल्लो बंद. गोंयान उणे पावसाचे दुसरे वर्स. आतां मेरेन पावस 23% कमी, फक्त 37 इंच पावस. वेधशाळा म्हणटा पोरू परस अंदू परिस्थिती बरी. फुडले 2-3 दीस उटंगाराचो पावस. घराघरांनी वचात, प्रश्न सोडयात. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचे आमदार कार्यकर्त्यांक फरमान. गोंय, महाराष्ट्र, गुजरातचे आमदार फुडाऱ्यांची मुंबई बसका. अलिना मात गेली ना. चेतन देसाय जीसीएचो अध्यक्ष. हायकोर्टाच्या वेंचणूक समितीन जाहीर केली समिती. 13 वांगड्यांची कार्यकारी समिती. शेनवारा दितले पोस्ट. दोतोर साळकार आयलोच ना. आनी आयएसएलान प्लेयर घेवंक एफसी गोवा कडेन 2 कोटी 18 लाख. गोंयकारांक पयले प्रेफरन्स. शुक्रारा मुंबय जातली पावणी. खबरो विस्तारान. पणजे सफाई कामगारांचो दिसवडो आनी फाटली 30 वर्सां महापालिकेन कामार आशिल्ल्यांक कायम करचे म्हूण युनियन आनी पालिके मदीं वाटाघाटी चल्ली. महापालिकेच्या कामगारांचो हो वाद मिटोवंक बिरेस्तारा पणजे महापौर आनी युनियनाची राती उसरा मेरेन बसका चल्ली. कामगार आनी फुडारी अजित सिंग राणेक सोडलो तरी कामगारांनी संप सोडिल्लो ना. दुसरे वटेन शारांत कुशिल्ले कोयराच्यो राशी वाडत चल्ल्यात. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करपूय सफाई कामगारांनी बंद केला. पणजे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचे संपाक 4 दीस जाले. कोयर उखलपाचे काम सध्या बंद पडलां. शारांत कोयराच्यो राशी पडपाक लागल्यात. तात्पुरती व्यवस्था म्हूण महापालिकेन भायले कामगार हाडून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न चलयला. मात गरजेक हाडिल्ल्या कामगारांक तो वावर तितलो जमना. शारांत कोयराच्यो राशी कुसतात. पावसान परिस्थिती आनीक वाड लागल्या. दुसरे वटेन अटक केल्ले कामगार आनी फुडाऱ्यांक सोडले तरी कामगार संपांतल्यान फाटीं सरनात. दिसवडो आनी कामगारांक कायम करपाचेर वाटाघाटी आडकल्यात. सांजे सुमार 4 सुरू जाल्ली महापौर आनी युनियनाची बसका राती मेरेन चल्ल्या. दर एकलो प्रस्न सुट्टलो म्हूण सांगता. मात आतां उतर दिवन आदले भाशेन महापालिका परत 3 पानां करीत म्हूण कामगार युनियनूच पातयेवंक तयार ना. राती 8 मेरेन दोनूय गटां मदीं हेंच चलतालें. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयान आतां मेरेन पावस 23% कमी. 1 जून ते 9 जुलै मेरेन सरासरी परस 23% उणे पावस पडला. देशांत तूट आसा 2%. आतां मेरेन गोंयान 37 इंच पावस पडला. 9 जुलै मेरेन सादारण 48 इंच पडटालो. मात परिस्थिती पोरू परस अंदू बरी म्हूण पणजेची वेधशाळा सांगता. पोरू 47% तूट आशिल्ली. मात 2011 ते 2013 मजगती ह्याच काळान 16 ते 19% चड पावस पडला. बुधवारा राती सावन पावसान नेट धरला. फुडले 2-3 दीस बरो पावस पडटलो म्हूण वेधशाळेचो अदमास. पळयात रिपोर्ट. अंदू जुलैच्या सुरवातेक जाय तितलो पावस पडिल्लो ना. फाटल्या 8 दिसांत गोंयांत फक्त 3 इंच पावस पडला. पावस कमी, वत आनी गरमी चड. 1 जून ते 9 जुलै मेरेन 37 इंच पावस पडला. सरासरी पावस धरल्यार तूट सुमार 23%. 9 जुलै मेरेन गोंयांत सादारण 48 इंच पावस पडटा. This year, up to 9th July, we received a rainfall of 94 centimeter for the whole state against a normal rainfall of 122 centimeter, and it is minus 23% of normal. At the same time, last year on the same date, we got the rainfall of minus 47%. That means this year we have received the rainfall in an improved way. बुधवारा सावन पावसान मातसो नेट धरला. फाटल्या 24 वरांत 1 इंच पडला. फुडल्या 2 ते 3 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्यान अदमास केला. पश्चिम पॅसिफीक भागांत आयिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून जुलयांत मान्सूनाचो नेट कमी जाला म्हूण कळटा. मात सध्या पश्चिम बंगाल आनी झारखंडांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान पावस पडपाक लागला. देशांत सध्या पावसाची तूट 2%. पावस कमी आशिल्ल्यान परिस्थितीचेर उपाय काडपाक म्हूण सगळ्या राज्यांच्या अन्न मंत्र्यांची निकतीच दिल्ली बसका जाली. बसकेक केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान आनी शेतकी मंत्री राधा मोहन आशिल्ले. पासवानान बसकेंतले मुद्दे ट्वीट केल्यात. पोरू परस अंदू अन्नाचो स्टॉक खंय बरो आसा.
ताका लागून परिस्थिती बरे तरेन हाताळपाक जातली म्हूण पासवान म्हणटा. गरजेच्या गजालींचे दर नियंत्रणा खाला दवरूंक मार्केटाचेर नजर दवरची. गरज पडल्यार कांद्याचो सांठो वाडोवपाची मेकळीक राज्यांक दिल्या. फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यां खातीर म्हारगायेचेर नियंत्रण दवरूंक राज्यांनी थळावे परिस्थिती प्रमाण प्लान करचो म्हूण केंद्रीय अन्न मंत्रालयान सांगलां. फुडले कांय दीस बरो पावस पडटलो आनी परिस्थिती सुदारतली म्हूण सध्या तरी अदमास. मात सरासरी पळयल्यार सध्या देशभरात पावस गोंया परस बरो पडटा. गंव, तांदूळ, कांदो, बटाट, फळभाज्यो आनी दुदासावन कड्डणां मेरेन प्रत्येक गजाल निर्गत करपी गोंयांक परिस्थिती आनीक हुस्क्याची. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. लोकांच्या घराघरांनी दारादारांनी वचात, तांचे प्रस्न सोडयात म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान आमदार आनी कार्यकर्त्यांक घर घर चलोचे फर्मान सोडला. बीजेपी घराघरांनी घट करपाचे प्लान चल्ला. गोंय, महाराष्ट्र आनी गुजरातचे आमदार आनी मुखेल कार्यकर्त्यांची अमित शहान मुंबय बिरेस्तारा बसका घेतले. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी राना मंत्री अलिना मात ह्या महासंपर्क बसकेक गेली ना. पश्चिमेंतल्या गोंय धरून महाराष्ट्र, गुजरात, दमन आनी दिवातले बीजेपीचे आमदार आनी मुखेल कार्यकर्त्यां खातीर दिसभर मुंबय महासंपर्क अभियानाची बसका आसली. गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी राना मंत्री अलिना साल्ढाना ह्या बसकेक पावली ना. बाकीचे बीजेपीचे 19 आमदार बसकेक गेल्ले. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान आमदार आनी कार्यकर्त्यांक महासंपर्क अभियानाचो संदेश दिलो. अमित शहान फर्मान काडला ते अशें: आमदार कार्यकर्त्यांनी दारादारांनी वचचें. मतदारसंघातल्या लोकांकडेन संपर्क दवरात. लोकांचे प्रस्न समजून तांचेर उपाय काडात. दरेक जिल्ह्यान बीजेपीची कचेरी जाय. बीजेपीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार बसकेक उलयलो. साधारण 1000 भर कार्यकर्ते सगळे गुजरात, महाराष्ट्र, गोंय आणि दादरा नगर हवेली दमण आणि तिचे कार्यकर्ते जे आम्ही 11 कोटी मेंबर केल्या त्यांना परत त्यांची देशभर आसा ते आम्ही महासंपर्क अभियान सुरू केला पळय त्यांना लोकांक परत कॉन्टॅक्ट जावप, सरकारच्या आमच्यो जे कितें योजना त्यो लोकांपर्यंत पावप. 31 जुलै पर्यंत हो सगळे जे आम्ही 4 लाख साधारण 26-27 हजार मेंबर केल्या त्या लोकांक सगळ्यांक परत अप्रोच जावप. तो ट्रेनिंग कॅम्प आसतले, अभ्यास वर्ग कार्यकर्ते मतदारसंघाचे जे खातीर ऑगस्ट म्हयन्यातून सुरू जातले ते ऑक्टोबर पर्यंत चलतले आणि मागीर ऑक्टोबराच्या किंवा नोव्हेंबराच्या पयल्या आठवड्याक दसरो बिसरो जालो म्हणटकच ऑर्गनायझेशन ज्यो आमच्यो अपॉइंटमेंट्स आसात त्यो करपाक सुरू जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. चेतन देसाय जीसीएचो अध्यक्ष. हायकोर्टान नेमिल्ले जीसीए वेंचणूक समितीन बिरेस्तारा फुडले 3 वर्सांक जीसीएची नवी समिती जाहीर केली. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण समितीन ही घोषणा केल्या. सुजय कुमार नेत्रावळकर लायफ मेंबर जाला. 13 वांगडी कार्यकारी समिती ह्या वेळार जाहीर केली. चेतन देसाय शेनवारा वांगड्यांचे पोस्ट थारायतलो. समिती जाहीर करतना जीसीएचो आदलो अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकार मात दिसलो ना. घेऊया एक विराम.